देवाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणांक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयलोलें आसा? ताणें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परतीपालून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोलान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेमांत थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका गाय पडोसर मार घालो. ताका अर्द मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यात्नीक तेच वाटेन देंवून वेतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सोडलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन गेलो. पूण एक वाटसूर सामार्यकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले, ताका आपल्या गाडवार घालो आनी एक खाणावळीन ताका व्हरून ताचो पुरामोस केलो. दुसरे दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें.